नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकर। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। अनुसूचित जमातीक बोकड्यो आनी मेंढऱ्यो तशेंच धनगर समाजाक कोलो म्हणिल्ल्या आमदार एल्टन डिकॉस्टाचो व्हिडिओ वयल्यान वाद, समाजाचो अपमान करपाचो एल्टनाचो हेत, म्हणटा बाबू कवळेकार। पंचवांगडी मेघश्याम शिरोडकरान आपल्यार घातलो हात, बायलेचो आरोप, पुलिशेन केली कागाळ। इत्सा मरणाक सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यताय, सरकाराकडेन उलोवप करून इत्सा मरणा खातीरची नेमावळ थारायतले, दोतोर शेखर साळकाराची म्हायती। सांगेरूच जातलो IIT प्रकल्प, नियोजित जाग्याक केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान दिली मान्यताय। कोठंबी आवडे वाठारांतले लोक उदका खातीर काडटा वळवळे, सरकारान बेगोबेग उदकाचो प्रश्न करचो सुटावो, थळाव्यांची मागणी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान शेनवारा आदिवासी समाजाच्या एका कार्यावळीत आदिवासी जमातीक बोकड्यो आनी मेंढऱ्यो तशेंच धनगर समाजाक कोलो म्हणिल्लो व्हिडिओ सध्या बरोच गाजता। एल्टन समाजात फूट घालपाक सोदता असोय आरोप दोनूय समाजाच्या जाळवणदारांनी केला। जाल्यार एल्टनान केल्ले विधानाच्या फाटभुंयेर आदलो उपमुख्यमंत्री तशेंच केपेचो आमदार बाबू कवळेकारान ताका बरोच उजरायला। शेनवारा अनुसूचित जमातीच्या एका कार्यावळीत केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान अनुसूचित जमातीक बोकड्यो आणि मेंढऱ्यो तशेंच धनगर समाजाक कोलो म्हणला असो वाद सध्या तयार जाला। आमदार एल्टनाचो ह्या विधानाचो व्हिडिओ सध्या बरोच व्हायरल जाला। हो पळयात तो व्हिडिओ। आमदार मुझ बरें येता आता आमदार हे काम कर ते काम कर आनी म्हाका आयकपाक बरें दिसता, कित्याक जेन्ना मनीस काम करता तेज बरें मनीस पावता। इतली वर्सां हे स्कॉलाची हालत तुमची चोयल्ली, मोरपिला स्कूला हालत चोयल्ली, कुड्ड्यांक शिरोटी फातरपिया स्कूला हालत चोय, आता ही कामां ताळयो पावताय, ही जाग्यार पडटाय। म्हाका दिसता हो आधार तुमगे लोकांगेलो मेन, हे जे ग्रामीण भागा थिंगा हांव चडसो बोर घेता कितें ही काम जावपाक जाय। आता फाटल्या दिसा आमगे एक म्हणणी आहा, म्हणजे मेंढऱ्या मध्ये एक कोलो घुसता आणि जाता आता हाचे फाटी एक 2-3 दिसां भितर आमी कितें वस्त आयकल्या की आमच्या मेंढऱ्यामध्ये म्हणजे तुमच्या आमी ST भावामध्ये आनी कोण तरी भितर घुसपा सोदता। बट हांव तुमकां सांगता, तुम चतूर रावपाक गरज आहा की तुमचे मध्ये दुसरो कोणी घुसोन हे फायदो जो तुमकां मेळटा तो तिसऱ्या मनशाक मेळपाक जायना। जाल्यार आमगेले वचो शैरू बाबा जाय जाणा तुमी जायते मागताय रिजर्वेशन जायत म्हूण, ST भावांक 4 वा 5 सीट मेळची म्हूण गोंयांत। आणि हांव मुद्दम सांगता, हे स्टेजीर उपरांत सांगता, जाल्यार पब्लीक बाब सोयरू आहा, इवन 4 न्हू 5 न्हू समज तरी कायद्यान रिजर्वेशन मेळटा आनी इवन केपें तरी समज रिजर्व जाता, आय विल बी द फर्स्ट पर्सन टू सपोर्ट। कित्याक आमकां हे इतली वर्सां जो हक मेळपा आहा तो मेळना आनी आमगेलें काम राजकारण न्हू, आमकां देवा कृपेन धंदो आसा सगळें आहा, आमी कितें तरी कोताय। बट होच जाणांगे कितें आहा, राजकारण म्हळ्यार तेंगेलें पोट, तेंगेलो धंदो, अशें जावपाक जायना। आदिवासी जमातीचो आणि धनगर समाजाचो आमदार एल्टनान अपमान केला, तशेंच ह्या दोनूय समाजांमदीं फूट घालपाचो तो यत्न करता। तेणें केल्ले हे विधान हे काँग्रेस पक्षाचे विधान काय ताचे वैयक्तीक हे एल्टनान स्पश्ट करचे, अशी मागणी केपेचो आदलो आमदार बाबू कवळेकारान केला। ज्या पद्दतीन जो एल्टन डिकॉस्टान जो उल्लेख केला हे पहिलीच फावटी तर हांव म्हज्या पॉलिटिकल म्हणजे 25 वर्सांच्या राजकीय कारकिर्दीत पळयता, केन्नाच असेंब्लीक जावं भायर जावं कोणीच धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीचो भितर समावेश करचो न्ही, आपण विरोध असं कोणीच केन्ना म्हणलें ना। न्हू म्हूण खंयच्या MLAन म्हणला, खंयच्या पक्षान म्हणला, खंयच्याय पार्टीच्या आमदारान केन्ना म्हणप जाल्लो तो हावजा आसलो की हावजाच्या भायर केन्ना म्हणलें ना। न्हू म्हूण कोणी केन्नाच कोणी NGO आसतले कोणी खंयच्याय, आणि हे आमी काल जे आयकतात आणि एक म्हळ्यार लँग्वेज वेगळी यूज केल्या म्हणूनय जे समाजातले ह्या मनशाचे म्हणजे हो काही व्हडल्या मनशाचो विचार आमची बद्दल ल्हान समाजा बद्दल ST भावा बद्दल धनगर भावा बद्दल किती विचार तो कळटा
एक सकली पातळीचे उतर यूज केल्ले आसा. मेंढरे कोले अशे पद्दतीन म्हळ्यार कशे पद्दतीन आमचे एसटी समाजाक आनी धनगर बांधवाक पळोवपाचो हेजो दृश्टिकोन एल्टनाचो तो हेतून दिसून जाता की वेगळे शब्दांनी एक्झाम्पल दिवन म्हणपाचो प्रयत्न केला आनी विरोध करपाचो प्रयत्न केला. हे विरोध करपाक ह्या मनशाक कसलोच अधिकार ना. ताका कांय खबर ना पयलीं. तेन्ना म्हाका दिसता हे जरी तर ताका कांय म्हायती ना न्ही तेज्या पक्षाचे वरिश्ठ कोण आसात त्या खातीर विचारचें की असले धनगरा बद्दल हो विरोध करता आसतना हो पक्षाचो स्टँड ना हें पयलीं परत क्लियर करपाक जाय. पक्षाचो स्टँड काय तो वैयक्तीक स्टँड तो कित्याक हेका एक व्हडलो मनीस जाल्ले कारणान बारीक मनशाक तो अधिकार मेळपा नाका कदाचित जायत. पूण पक्षाचो स्टँड हो काय म्हाका खबर ना. पूण एक नीच लेवलाची पातळी त्यांनी घातल्या उतराय रॉंग यूज केला आणि विरोध करपाचो प्रयत्न केला. जाल्यार केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान आदिवासी जमातीक बोकड्यो आनी मेंढऱ्यो तशेंच धनगर समाजाक कोलो म्हणिल्ल्या वक्तव्याचो गोमंतक धनगर समाजान निशेध केला. आमदार एल्टन डिकॉस्टान केल्ले हे वादग्रस्त विधान स्वताहून फाटी घेवचे ना जाल्यार धनगर समाजा वतीन फुडली पावलां आमी उबारतले अशी शिटकावणी समाजाच्या वांगड्यांनी पत्रकार परिशद घेवन दिल्या. आमकां इतले दीस अशें दिसतालें की आमचो असो समज आसलो की जेन्ना एक मनीस आमदार जाता तेन्ना तो एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लिडर जाता. ताका एक बरो समज येता, मच्युरिटी येता. पण हो समज आसा कारण हो समज आमी आमचो लिडर बाबू कवळेकर हांचे कडल्यान गेली 3 दशकां शिकल्यात. पण काल खंय तरी हो आमचो समज आसा तो एल्टन नांवाच्या एका आमदारान चुकीचो ठरयला. कारण ज्या पद्दतीन तेणी एका बारीक समाजाचेर कमेंट केला तो पळयत जाल्यार तो सारको न्ही. हेची कडक शब्दान आमी निंदा करपाक निशेध करपाक हांगा सबंद गोंयच्यान लोक येयल्ले आसात. कारण धनगर समाज हो गेली पिढ्यान पिढ्या रानां वालान दोंगर कपारीन दरी खऱ्यान खंबीरपणे जगता आणि आमकां लोक त्यामुळे वाघ आणि शिव म्हणटात. पण खंय तरी काल एल्टन नांवाच्या आमदारान आमकां कोले म्हणला आणि आमच्या एसटी भावांक म्हणजे गावडा कुणबी वेळेक ह्या 3 भावांक त्यांनी मेंढरा म्हणला. आमकां हेचे वायट दिसतात पण त्याय बरोबर आमकां तेचेर दया येता. कारण येदो व्हडलो लिडर जर अशा पद्दतीन उलयता जाल्यार तेची एक लेवल कळटा. हो फर्स्ट टायमर जो आसा तो म्हाका दिसता 1 टायमर जातलो अशा पद्दतीची तेची समज आनी वक्तव्य आसा. त्यामुळे आमी सगळे तेची कडक शब्दांत निंदा करतात, निषेध करतात. आणि आय एम मेकिंग इट व्हेरी क्लियर अँड आय एम पुटिंग इट ऑन रेकॉर्ड. If he doesn't correct his mistakes, we have the capacity to correct his mistakes and show him his capacity and his position and his level. We will make his life hell. आणि हो सगळ्या समाज बांधवांचो उतर आसा. एक सगळ्या समाज बांधवांचे शब्द आसा आणि आम्ही सगळ्यांच्या वतीन उलयतात. त्या तिने जे एल्टन डिकोस्टा MLA जे भाषण केले तितूंतल्यान तिने आपल्याला आपले दाखवून दिलेच. त्याचबरोबर तेजेकडे त्यांनी जे आदिवासी समाज जो ह्या गोंयचो मूळ समाजा भूमिपुत्र आसा भूमिपुत्रा विशयी जे वक्तव्य केले म्हणजे एसटी बांधव जे आमच्या वांगडा आसात आणि आमी धनगर बांधव गप्पविताच्या माध्यमांतल्यान आमी गेली कित्येक वर्सां हो जो मुवमेंट आसा तो फुडें व्हरता. पण त्या वक्तव्याचो आमी निशेध व्यक्त करता आणि ताका सांगूंक सोदता तूं जे कितें उलयता ते विचार करून उलय. गौरांग प्रभू मळकर्णेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मरणाक झूज दिवपी मनीस आता इत्सा मरण घेवपाक शकता आणि सर्वोच्च न्यायालयान ताका मान्यताय दिल्या. गोंयांतय इत्सा मरण अंमलात हाडपा खातीर दोतोरांची संघटना मुख्यमंत्र्याक मेळटले आणि नियमावली थारायतले अशें दोतोर शेखर साळकारान सांगलें. जगपाची शक्यताय कमी आसा वा फुडें उपचार सुरू दवरपाक जाय वा बंद करप हे मनीस स्वता ठरोवपाक शकतलो. तुमकां मरण कशें जाय हे खातीर तुमच्या वतीन तुमी एका नॉमिनीक वेचपाक शकता अशें दोतोर साळकरान सांगलें. आयज आमी डिस्कशन जालें तें 2 जालें. एक हाव टू मेक गोवा एज अ मॉडेल स्टेट फॉर मेंटल हेल्थ आनी दुसरें आशिल्लें एंड ऑफ लायफ केअर. ज्या पेशंटांक सामकें म्हणजे फ्युटील आसा कांय ट्रिटमेंट करून कांय फायदो ना. दे आर जस्ट स्पेंडींग मनी ऑन ICU BCU व्हेंटिलेटर घालतात अननेसेसरी ताजे खर्च जाता. तांचे फॅमिली डिपेंडंट जाता सारकी ताजेर. सो हाजेर आतां नवी डायरेक्टीव आयल्या
एडवान्स मेडिकल डायरेक्टिव्ह म्हणजे कितें तुवें आपल्याक कशें मरण येवचें हें तूं बरोवंक शकता, नोटरायज करूंक शकता आनी गिव इट टू द हेल्थ दीस सो दॅट तुजें जेन्ना तसो टायम येतलो तेन्ना ते दोतोरांक जर खबर आसत तुजी कितें इच्छा आशिल्ली ती आमी पुरी करूंक शकता. सो दिस इज लायक आतां सुप्रीम कोर्टान ताजेर ऑफिशियली जजमेंट दिला. सो आतां आमी गव्हर्मेंटा कडेन बसून आमकां एक सारकें डायरेक्टीव करचें पडटलें केन्ना कोण करूं शकता, कशें करूं शकता, एक सिस्टम जाग्यार घालपाची ती आमी नेक्स्ट 1 or 2 months करतले. प्लस लोकां भितर एक जागृती करतले की तुमकां जर तुमच्या हाव यू वॉन्ट डिग्निफाईड डेथ सगळ्यांक जाय म्हणटा आयुश्य जायत म्हणटा पण जेन्ना तुजो मरणाचो टायम येता तुका दिसता की आपल्याक हें अशें मरण येवचें वगीच आपल्याक व्हेंटिलेटर घालूंक नाका, आपल्याक घरा कडेन मरण येवचें वीथ द फॅमिली जाल्यार दे कॅन गिव एडवान्स मेडिकल डायरेक्टिव्ह वीच द डॉक्टर एंड द हॉस्पिटल हॅज टू फॉलो. आनी तुमी आतां म्हटलें न्ही सीएमओ कडेन उलोवन तुमी म्हटलें गोंया खातीर तुमी हें करतले म्हणून. गोंया खातीर कशें ह्यो डायरेक्टली येवपा जाय ऑफिशियली. आतां कोर्टाचो जजमेंट आसा, कोर्टाचो जजमेंट आहा बट दॅट हॅज टू कम इन टू ऑफिशियल सारकें म्हणजे गव्हर्मेंटाचे ऑर्डर येवंक जाय, जेल येवपाक जाय न्ही की बाबा हो प्रोसिजर कसो आसूंक जाय. शेखर साळकर वॉन्ट टू डाय, ओके तूं हें कर हें कर हें कर आनी देन गिव 1 copy टू युअर डॉक्टर, गिव 1 copy विथ द मे बी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस ऑर मे बी एनीवेर एल्स एज पर दॅट कशें स्पेसिफिकेशन हें 1-2 महिन्यांनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन उलोवन हें करूं शकता. देन पीपल कॅन आनी आमी एडवर्टायजमेंट म्हणजे वी वील मेक मल्टिपल लोकां कडेन कार्यक्रम टू कम आउट वीथ दीस सोल्युशन तांकां की हें सोल्युशन सद्या अवेलेबल आसा. आनी फॅमिली हें करूंक शकता तेजी समज तो इन सिच्युएशन आसा असो हें जालें ही कॅन नॉमिनेट पयलीं हें कशें ताची बुद्धी शाबीत आहा तो सांगता. आयसीयून मेसून आसा जाल्यार ते मागीर ते फॅमिली कॅन टेक अ डिसिजन. कोविडाचो नवो व्हेरियंट आयला तो गंभीर ना, जे कोमोरबीड आसात तांकांच मरण येता. गोंयांत केसी वाडटात पूण कोणाकूच गंभीर दुयेंस जावंक ना. जे वासीन आसा ते ह्या व्हेरियंटाचेर कार्यक्षम आसा. कोविड आनी वासिनाक लागून तरणाट्याक काळजाचो आताक येता हो समज चुकीचो अशेंय दोतोर साळकरान सांगलें. आनी केसी वाडपाक लागला. इज इट रियली मॅटर ऑफ कन्सर्न सद्या? नॉट एट ऑल. सद्या तरी आमकां टील टुडे आमकां दिसता की अशें व्हडलें काय म्हणजे इट इज नॉट व्हेरी फेटल. फेटल म्हणजे कितें तातूंत मनीस अजून पर्यंत अशें मरूंक ना विच इज नॉर्मल मनीस. प्लस तातूंत अशें डॅमेजूय जावंक ना लंग्सांक बिंग्सांक. सो इट इज स्टील ओनली दोज हू हॅव डायड हू हॅज गॉट लॉट ऑफ कोमॉर्बिडिटी. सो आय डोंट थिंक दीस हॅज गॉट अ व्हेरी अशें काय भिवपा सारकी सामकीच गरज ना. पूण नंबर ऑल्सो इज नॉट इनक्रीज सिन्स सनबर्न. जे आमकां दिसतालें की सनबर्न जातकच जातलें पूण मे बी अनदर फ्यू डेज गो जाल्यार मागीर आय फील दॅट इट शूड नॉट. पूण तुमचे हितून नंबर वाडटले देंवतले डजंट लूक लायक. सद्याच्या कितें सनबर्नान जर वाडूंक ना जाल्यार व्हेरी अनलायकली दॅट इट वील इनक्रीज विथ अदर्स. समीप नार्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. IIT सांग्यारूच जातली हें आतां निश्चित जालां. मेळेवाडो रिवणच्या नियोजीत जाग्याक केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान मान्यताय दिल्या. सांग्यार येवपी IIT प्रकल्पाक शेतकारांनी विरोध केल्लो. इतले मजगतीं सरकारान सांग्यारूच IIT जातली म्हणून स्पश्ट केल्लें. निमाणे कडेन ह्या प्रकल्पाक केंद्राची मान्यताय मेळिल्ल्यान IITचो मार्ग मेकळो जाला. सांग्यावेलो IIT हो एक वेगळो विशय, ज्या विशयाक लागून गेली 2 वर्सां हांव स्ट्रगल करतालो. अनेक कडेन खुबशे जाणांनी वेरियस एलिगेशन्स केली, ताजेर बंदी हाडपाची आनी खूब मारामारी प्रोटेस्ट आंदोलनां ही जालीं. शेवटाक म्हाका खुशी आसा की IIT सांगेच्या भागान भितर वता आनी IIT जाता ती म्हज्या एन्सेस्ट्रल घरा पासून 2 किलोमिटरांचेर जाता. म्हज्या गांवांत भितर IIT येता हो एक म्हाका खूब आनंदाचो क्षण आनी हांव लोकांक कन्विन्स करपाक शकलो. अजून चॅलेंजीस सोंपले ना पण वी आर कॅपेबल इनफ टू हँडल ऑल दी चॅलेंजीस. इफ देर वेर नो चॅलेंजीस इट वूड हॅव गॉन समवेर एल्स. वेन देर आर चॅलेंजीस अँड वी आर रेडी टू फेस दी चॅलेंजीस टू सी दी लायट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज. सो आमी त्या पॉझिटिव्ह वे घेतात. हांव मान्य आमच्या मुख्यमंत्री हांचो खूब खूब आभारी आसा IIT खातीर. तांणी लगातार म्हाका एक प्रोत्साहीत केलें. तांणी फाटल्यान म्हजे खंबीरपणान रावलो. कितले आरोप जाले, आंदोलनां जालीं, प्रोटेस्ट जाले, तांणी सांगलें की सुभाष फळदेसाय तूं हें करपाक शकता, जिद्दीन मुखार वच. आनी त्यामुळे आज IITची लँड मंजूर जाल्ली आसा. फुडलें कार्य निश्चितपणान आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री आनी आमचे मंत्रिमंडळ करतले. देव बरें करूं. केप्यां म्हालांतल्या आवाडे पंचायत क्षेत्रांतल्या कोठंबी वाठारांत उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्रासला. भाजपाची हर घर जल ही येवजण अपयशी थारल्या. पळयात आवाडे कोठंबी वाठारांतलो खाशेलो रिपोर्ट.
आवडे पंचायत क्षेत्रांतल्या कोटंबी वाठारांतल्या लोकांक उदकाचो उणाव सोदचो पडटा। 8-10 दिसांनी एक फावट उदक येता अशें तांचें म्हणणें। उदका लागून तांच्या मदीं वाद निर्माण जाता। गांवांत आशिल्ल्या कनालांतल्यान उदकाची पुरवण जायना, ताका लागून लोकांनी शेतां भाटां करची बंद केली। देखून सरकारान बेगोबेग कनाल दुरुस्त करून दिवचो तशेंच उदकाचोय प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला। आमी आज एक पॉयंट हायलायट करता। तुमी कॅनला हें पळयता दिसता परिस्थिती। कॅनल आतां हो कॅनल गोवळसान येयला जो आमचो कोटंबी गांवाक कनेक्ट जाता मुखार। पण कॅनलाची मेंटेनन्स पळयल्यार तुमकां कळटा की हाका कोणूच पळोवपाक येना। जेन्ना ऑथॉरिटी सांगता की बाबा अशें आहा की चेअरमॅनान जावं खंयच्या कमिटी दिवन गेला, पूण तेंची जे एक WRTचे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल आहा ते हेजेर कित्याक लक्ष म्हणा? कारण मेन कॅनल आतां तो कनेक्टिविटी एक गांवांतल्यान दुसरे कॅनलांत जाता जाल्यार ताका कांयच मेंटेनन्स ना, कोण तेजेर पळयना। हेजे एक गेम खेळपा वाटेची तेजेर तर एक सोल्युशन कोणें काडल्यार जाल्यार म्हाका दिसता हें बरें जातलें। आनी उदक जें आसा जे कनेक्टिविटी फ्लो स्मूथ जावपा जाय तो हांगा जायना। तुमी पळोवपाक शकता हें आर्क आहा, ह्या आर्का तर एक बारीकशी कितें इवन वस्त लागली जाल्यार तें बंद जाता आनी तें उदक सगळें भायर वयता, त्या उदकाक कांयच यूज जायना मागीर। सर हे थोडेशे पॉयंट आसलेले ते डिपार्टमेंट कन्सर्नान जर चेअरमॅन कोण करना, ते ऑथॉरिटी कोण करना जाल्यार स्वता तरी खंय सुपरवायझर धाडून तेणी एक्टिविटी करून पळोवपाक जाय बाबा जे आमी उदक धाडटा तें बरोबर लोकांक मेळटा काय तें वेस्ट जाता जाल्यार हे लोकांचें कितें उदरगत आहा। कारण लोकांन आतां शेतां रोवपाक सोडली, मिरची लागवण करताले लोक आतां ह्या कॅनलाचे उदक ह्या उदका लागून लोकांनी ती मिरचीची लागवण करपाक सोडली, भाजीपालो रोवपाक सोडलो। ताचें ऑप्शनच ना, ह्या उदकाचेर तर पॉसिबलच ना। कारण लोकांक कामां वचपाचें काय हें करपाचें ह्यात एक हें जाला मुद्दो जाला मेन। सो तुमची डिमांड कितें आहा? आमची डिमांड फक्त ह्या कॅनलाचो जो गोवळ टू कोटंबी कडेन जो स्टँड आसा कॅनला तेजो एक कंप्लीट मेंटेनन्स करपाचो गव्हर्मेंटान। ताका ते उदकाचो फ्लो आसा तो स्मूथ बाबा कनेक्टिविटी जावपाची आनी लोकां आपणाक कितें मिरची लागवण जावं भाजी जावपाची म्हणून कितें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करपाची आसा त्यो करपाक लोकांक एक सफिशियंट उदकाची जी रिक्वायरमेंट आसा ती मेळपा जाय। तरी कोटंबी गांवचो आनी गोवळार सावन आमकां एक येता कॅनल येता गोवळ टू कोटंबी गांवांत आनी त्या उदका खातीर मातशी आमची हें जाता हांगा अडचण जाता। आमी ज्या उदका लागून ती जे पळय शेतां भाटां जे पळय भाजीपालो पळय करपाक गेल्लो तो ताका सारकें उदक मेळना आनी तो भाजीपालो करपलो कळना। आनी उदक एक दिसा येयल्यार 8 दीस येना, येता पूण तें पावना आमकां उदक। आनी हें आतां ह्या तर कॅनलाची हें पळयत परिस्थिती पळयत तें उदक 70% उदक हें वेस्ट जाता आनी 30% उदक आमकां मेळ्यार मेळटा म्हणना तूं हेजेर कितें करता तें PW आमचो WRD त्या डिपार्टमेंटान मातशें लक्ष घालचें आनी ती मातशें सुदारणा करची आनी आमकां उदक मेळचें। ओके, म्हाका एक सांग कितले किलोमिटर म्हळ्यार तुमकां उदका फाटल्यान धांवपा पडटा? हय ते किलोमिटर म्हणटा ते एकच फावटी तें धांवपा पडना। एक सद्या आमच्या घराडेन सावन तो कॅनलाचें हें 1 किलोमिटर आसा पूण आमकां 25 फावट तरी मारचें पडटा। हांव आसा आवेड्या कोटंबी हे गांवांक आनी हो जो गांव आसा केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा आनी हांगा तुमी पळोवंक शकता हांव जे जाग्यार उबो आसा तो एक कॅनल आसा पूण पळोवंक शकता तेजी परिस्थिती कितें आसा ती। हो कॅनल न जावन खंय तरी तासोन खंय तरी एक पाट केल्ल्या सारको दिसता मातयेचो। आनी हांगा पळोवंक हे जे गांवांक आसा ते कितलेशे शेतकार रावतात तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे खंय तरी उदक 8 दीस जालें सोडलें जाल्यार तरी सुद्दां हे गांवांक उदक पावना आनी इल्लेशें उदक येयलें तें खंय तरी पावता हे असले जमीन जी मातयेची आसले कारणान खंय तरी पाजरोन गेल्लें आसा आनी त्या खातीर जे हांगा शेतकार आसा ते शेत रोवपाक मेळना। आतां कसपाचो टायम आसा तरी सुद्दां उदक न पावल्या कारणान खंय तरी कसपाक सुद्दां मेळना। आतां हे लोकांचें म्हणणें आसा की हे जे पाट आसा हे मातयेचो पाट आसा तो फूल हो जो आसा तेजी मेंटेनन्स म्हणजे ताका खरें ते शिमीट घालून खंय तरी ताका सारको करपाक जाय आसलो अशी कांय कामां जायना। सरकार म्हणटा एग्रीकल्चर करा, भाजी रोया, अशें रोया, फक्त पेपरांनी टीव्हीनी सांगता काय कितें अशें ते म्हणटात। आनी तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे सरकार सगळें सांगतात पूण ह्यो ज्यो अश्यो बेजीक जी उदकाची फेसिलिटी आसा ती खंय तरी मेळना कारणान खंय तरी शेतकार फाटीं उरल्यात अशें तेंचें म्हणणें आसा। आनी आमी पळोवपाक गेले जाल्यार कितलीशींच वर्सां जालीं हे जे पयलीं आतां हे जे शेतकार आसा ते शेतां रोयतात पण आतां तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता जमनी सुद्दां पाडंग आसा कारण उदक नासल्या कारणान तांकां खंय तरी जी रोवपाची जी उमेद आसा भाजीपालो जावं शेतां ती खंय तरी नश्ट जाल्ली आसा। सो स्थानीक आमदारान हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा। सरकारान इरिगेशन डिपार्टमेंटान जे इरिगेशन मिनिस्टर आसा सुभाष शिरोडकर तेणें हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा। गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर।
ग्रामसभेच्या चर्चेची मोबायलात शूटिंग करता म्हणून पंचवांगडी मेघश्याम शिरोडकरान आपल्यार हात घालो म्हणून एके बायलेन शिरोडा पुलिशेन कागाळ केल्या. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो एक वांगडी ग्रामसभेच्या चर्चेची मोबायलान शूटिंग करतालो तेन्ना पंचवांगडी मेघश्याम शिरोडकर ताच्या आंगार धांवन गेलो. तशेंच ताच्या हातींतलो फोन ताणें काडून घेवपाचो यत्न केलो. खंय ताचो फोन पडत म्हूण आपूण व्हिडिओ काडपाक सुरवात केली. आपूण व्हिडिओ काडटा ते पळोवन मेघश्यामान आपल्याचेरूय हात घातलो असो आरोप ह्या बायलेन केला. व्हिडिओ काडपाक म्हाजो एक गांवचोच भाव व्हिडिओ काडपाक लागलो. तर व्हिडिओ काडटा काडटा तो म्हणपाक लागलो पंच आसा तो मेघनाथ शिरोडकर तो इन द प्रेझन्स ऑफ सरपंच जेन्ना ग्रामसभा आसता तेन्ना पंचांपेक्षा सरपंचान उलोवपाचें आसता. पूण तो गेलो भोव सरपंच जी आसा पल्लवी शिरोडकर ती मेघनाथ शिरोडकर ती त्या मेघनाथाची पंच जो आसा तेजी ती बायल. सो ती वगीत रावली थंय कळ्ळें. आनी आमचो जो एकटो भाव जो व्हिडिओ काडटालो तेका तो सांगपाक लागलो की तूं व्हिडिओ काडनाका म्हणपाक लागलो. व्हिडिओ काडनाका तेणें सांगलें व्हिडिओ काडपाक आपल्याक रायट आसा. सगळ्यांनी सांगलें की व्हिडिओ काडपाक रायट आसा म्हणून आमकां. तर तो थंयच्यान उठून हेच्या आंगार येयलो. आनी एकटो भाव व्हिडिओ काडटालो तेच्या आंगार आयलो आनी तेजो मोबायल बी काडपाक लागलो. ताका धुकून बिकून ओडपाक लागलो. सो तेजो मोबायल पडटलो म्हणून हांवें स्टार्ट केलो व्हिडिओ काडपाक. कळ्ळें. व्हिडिओ काडपाक हांवें स्टार्ट करतकीर हांव व्हिडिओ काडटा थंय आसा. हेणें म्हाज्या हातीर सामकें जोरान थापट मारून मोबायल म्हागेलो काडपाक पळोवपाक लागलो. सो हांवें कितें म्हणलें आनी खुर्चेर तेणें खोट मारली हांव म्हाजे कडेन येवपाक असो. सो हांवें म्हणलें ताका मोबायल तुवें म्हाजे हात कसो घातलो काय विचारलें. तुजेर हात घालपा तूं कितें म्हाका तेणें बॅड वर्ड्स म्हणलें. कळ्ळें. बॅड वर्ड्स म्हणटकीर हांवें ताका सांगलें म्हाका मोबायल दे म्हणपाक लागलो आनी हात धरून ओडलो म्हाजो तेणें म्हाजेर हात घातलो आनी म्हाजेर हात घातलो म्हणटकीर हांव ताका वोगी रावपाक शकना. कळ्ळें न्ही. दुशासनान द्रौपदीक केलें पळय तेणें आपले ते 5 जाण आसात सांबाळपी ती तेज्या खातीर ती रावली. पूण हांव मनिला शिरोडकर हांव डिफेंड करपाक म्हाका जाता. सो हांवें ताका डिफेंड केलें. कळ्ळें. डिफेंड केलें आनी तरी आसतना ते खूब जाण आडवपा आयले तरी ते कोण आडायताले पळय तेंच्या खाचींतल्यान सुद्दां तो म्हाका तेणें हात पिळो म्हाजो आनी ते कितें फुडले रिपोर्ट आसा तो हांवें थंय दिला. कळ्ळें. हांव त्या मेघश्यामाक असोच सोडपाना. कळ्ळें. तूं सुभाष शिरोडकराचो भाव जावं. कळ्ळें. लोक जशे आज पर्यंत तोंड बंद करून ओगी रावल्या पळय आनी तुमचें जें सोंसलें पळय ती गुलामगिरी आनी तुमी ती गुंडागिरी करता पळय शिरोड्यान ती आमचे कडेन म्हाजे कडेन तरी चलची ना. आतां तुका हांव कसोच सोडपाना. मेघश्याम तूं जर पळयता मेघनाथ आनी ती शिरोडकराची फॅमिली जर पळयता आनी शिरोडकर जर पळयता न्ही जाल्यार ह्या मनिला शिरोडकर सोडचें ना तुमकां. कशेंच सोडचें ना. जो पर्यंत म्हाका न्याय मेळना न्ही तो पर्यंत हांव ताका सोडचें ना. आयज एक असो इन्सिडंट घडलो तो एक कायद्याचेर काळिमा फासपा सारको. दुशासनाचें कृत्य शिरोडा पंचायतीन जालें. करपी कोण मेघश्याम शिरोडकर. हो मेघनाथ एलायन्स मेघश्याम शिरोडकर आसा तो सुभाष शिरोडकर जो BJPचो MLA तसोच मंत्री आसा तेजो भाव. आनी हो आयचो एकूच इन्सिडंट न्ही. हे इन्सिडंट तेजे चालूच आसता. भितर कोणा येता ताका धमकेता. असले कितकेशेच व्हिडिओ आसा. आनी एकटे चलयेक तेणें तशेंच त्रास केल्ले पयलीं. आनी आयज तो सांपडलो तो जेन्ना ग्रामसभा चालू आशिल्ली तेन्ना जेन्ना आमच्या भुरग्यांनी ताका कायदो सांगलो की व्हिडिओ काडपाक मेळटा व्हिडिओ काडपाक कांय येना तेन्ना हो उलोवपाक लागलो. तेजी बायल सरपंच स्वता तेंच्यान ते कायदो सांगलो तुका कांयच रायट ना म्हणून. सरपंच उलोवंक शकता पूण तुका थंयच्यान काय उलोवंक शकता म्हणून तेन्ना तेणें थंयच्यान जी फॉट मारलेली ती हेजेर पडली. जेजेर एक चेरीर फॉट मारली ती हेजेर पडली. आनी जेन्ना ते विचारपाक गेले तेन्ना तेणें तेजे कडेन एसॉल्ट केलो. एसॉल्ट हे प्रमाणान केलो त्या लागून ताका आमी जो महाभारताचें जें कृत्य आसा ते हेजेर ताका हें केल्लो आसा ते हेजेर फॉट मारली. आनी मागीर तेजे हात पिळे. मागीर आमचे भुरगे आशिल्ले तांकां तेणें मारपाक येयलो. तेंच्या आंगार येयलो. सारकी सैरा वैरा जालो सगळो. आनी हें कृत्य करतना बाकीची सगळीं आसा ती पळयत उरली थंय. पोलीस आशिल्ले थंय तेंच्यान सांगलें हें करपाक मेळना तुमकां रायट आसा. तरी सुद्दां ते सगळे पळयत रावले. बाकीचे जे पॅनल्स आशिल्ले तेवूय पळयत रावले. जो एक पंच आसा तोवूय आमचे बरोबर आसा जो आरजीचो पंच आसा तो. आनी हें कृत्य इतकें भयानक आसा तें खंय तरी हेजेर जे बिहारा सारखे जावं UP सारखे हितून जाता तें आयज गोंयान घडपाक लागला. हे सीएमानूय पळोवपाचें कित्याक स्वता CM आसा तो CM होम मिनिस्टर आसा आनी ही गजाली ह्यो घडत आसता. दुसरी गजाल जो CM आसा तेजी बायल महिला मोर्चाचे अध्यक्ष आसा तेंच्यांनी जो स्टेटमेंट आमी पळयतले तो स्टेटमेंट येतलो जाल्यार काय फक्त तेंच्यांनी थंय एक आपलेच सगळे हें करून फॅमिली राज जशें शिरोडा पंचायतीन जाला तशें तेंच्यांनी BJP फॅमिली राज्य केला काय म्हणून.
हे आम्ही सगळे पळयतले आणि हेजेर आम्ही स्ट्रीक एक्शन घेतले. स्ट्रीक हेजेर आम्ही फॉलोअप चालू आसतलो. आता तुम्ही पळयला 2-3 वरां इंट्रोगेशन जाले तिचे तेणे सगळे आपले कितें कितें जालें ते कळला आणि पोलिसां कडल्यान आमकां बरो सपोर्ट मेळ्ळा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.